एस्टिमेट प्रिपेअर करून आपणाक हांव इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा तेन्ना आपलो एस्टिमेट चालू आसा तेन्ना म्हाका कळोन येयलें की तेंच्यांनी कितें तरी प्रोसेस स्टार्ट केलो आनी एक म्हटून आमी आयकलें आनी पेपरार वाचलें की आमचो थिंचो रोड नॅशनल हायवे म्हणून डिक्लेअर केलो आनी तेका 800 crores गव्हर्नमेंटान सेंटरान सँक्शन केलें तेन्ना आमच्या रिजनल प्लॅना प्रमाणे आमकां आमी तेन्ना फाटल्यान ड्राफ्ट रिजनल प्लॅन करताले तेन्ना आमी बायपास रोड प्रपोज केलो आनी तो तेंच्या सरकारान मान्य केलो आनी तो रिजनल प्लॅनार दाखयलो आसा आमकां एक्सप्लेन दाखयलो आसा रस्तो ब्रॉड करूं येता जाल्यार ते बंद करात जात जाल्यार तुमी एक 15-20 जाण वचोन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी वचात घेराव वाला इंजिनियराक सांगात हो रस्तो कॅन्सल कर आमचे मुखार ऑर्डर काड हे सगळी ही कामां करूंक जाय तेका लागून तुमी वचोन डिस्कस करात आमी तुमकां गायड करतात आमकां आपयल्यार आमी कोणी धांवोन येतले आमी हे रिजनल प्लॅनाचेर आमचो एक्झिस्टिंग रोड 30 मीटर आसा वो 30 मीटर रोड आसा आनी त्या भायर तेजेर प्रपोज एनादर 30 मीटर रोड दोंगरावयल्यान दाखयला तर एका गांवांतल्यान 2 नॅशनल हायवे आमकां कित्याक जाय एका गांवांतल्यान 2 नॅशनल हायवे कित्याक जाय आमची पूर्वजांची घरां आतां बोगल्या वड्यान हांगासर माडेला चिचान सगळीं घरांची 10 मिटराचेर